उशकायचो दोस म्हाका दितोल्या देवाचेर विश्वास करून हांव येता देवाचेर विश्वास करून हांव येता तुजो उजवाड मोचेर गाव तूं विश्वासी म्हूण कोडूय तुज्या मोची दोंगराची देवाची वेदी सोरी हांव येता उशकायचो दोस म्हाका दितोल्या देवाचेर विश्वास करून हांव येता देवाचेर विश्वास करून हांव येता. प्रितीच्या बाबण आयज आमचो भाव रॉबर्ट काब्राल आपलो 60th बर्थडे संभ्रमता. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तेच परी हेरूय आपली वाडदीस संभ्रमतात. अनीश लिमा, मेलिसा मिरांदा आनी आयज आपलो काजाराचें वरोस पाळटा मारियो आनी सेंद्रा फेर्नांदीस. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आयज पवित्र सभा कोत्ता उगडास फातिमा सायबीणचो फातिमा गांवांत सायबीण माय दिसती पडली आनी शांती पासत तिणें विनोती केली. आमी आमच्या देशाक शांती मागुया, पवित्र सभेन शांती मागुया, आख्या संवसाराक शांती मागुया आनी भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबण पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोरपतवेता देवाक आनी तुमकां बाबणींदो म्हजो ज्ञान चारून सांगता. मनान चिंतून तणाव चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजू माये मारये बरोबर प्रार्थना करीत आसल्या तुज्या धर्मतांक तुवें पवित्र आत्मो दिलोय. तिचे विनंतीन तुजे तोर मोहिमेक फावत जाल्ली सेवा विस्वाशी भक्तीन करूंक आनी उतरान आनी देखीन तुज्या नांवाचो प्रताप फांकूंक त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां निरंतरी भर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. दोर दुताच्या इस्त्यासा वेलें वाचप. इस्त्यावाक पिडापीठ दिवंक सुरू केली तेन्ना
जोली मोली शिपडलेलो तो भावार्थी लोक फेन्सियाक इप्रुसाक आनी आंतोंकेक पर्यंत पावलो. पण जुद्या भायर आनी कोणाकूच ती देवाचें उतर परगट नासली. पण तातूंतली थोडीं जाणां सिप्रोआच्या आनी सिरिनाच्या गांवचीं तीं आंतोकेक गेल्लीं आनी थंय ग्रीक लोकांनी सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान परगटोवंक ताणें सुरू केलें. सोम्यान ताका आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ दवरूंक सोम्याशी पोत्तलीं. ही खबर जेजुरेलाच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंतोकेक धाडलो. थंय पावतूच देवाचें देणें पळोवंक तो खुशाल जालो आनी सोम्यांक विस्वासी रावंक तांणी ताका उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव कोत्तोल्यांची संख्या जायतीच चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोडून तार्सुसाक गेलो आनी थंय मेल्ल्या उपरांत ताणें ताका आंतोकेक हाडलो. एक आख्खें वर्स थंयच्या पवित्र सभेक ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांनी तांणी शिकवण दिली. आंतोकेक शिस्सांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे परी जातलो. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पत्र म्हणुया. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सोम्याचें मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारां नगरां परस सियोनाच्या दारवट्याची तो चड आपुरबाय कोत्ता. तुजी व्हडवीक विशीं जायतें ताणें सोसूंक पडलें. देवाचें शार. जबाब. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका वळखून बुजतल्या मदीं राब आनी बेबिलोना हांव लेखतलों. थंयच्या फेलिस्ताक तीर आनी इतुपाय त्या शारांत जल्मलेल्या म्हूण लोक वळखतलो. पण चियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसा तितलीं शारां तिजीं बालां. तांच्या भोव व्हडत्या देवान सियोन शार तीर करून दवरलां. जबाब. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पुर्वजांच्या पोटीर सर्वेस्पर अशें बरयता. उमकी पोरजां ह्या शारार जल्मलीं आनी तांच्या राजकुंवरां नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगळें ठिकाण. जबाब. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव कोत्ता. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासूं. तुमचे सव्यासूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
हिवाळ्याच्या समयार जेरुसलेम भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरांत सलमोनच्या तारागणान जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाड केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव कोत्तां तीं कामां म्हजे विशीं गवाय दितात, पूण तुमी सत मानिनात. कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव कोत्तात. तांकां हांव सासणाचें जिवी दितां, तीं कदींच इबाड जावचीं नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून वचचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यांत, तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी दुनिया तुका तुज्या क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीन आयज पवित्र सभा फातिमा सायबणीची परब संभ्रमता. 108 वर्सां ती 108 years ago पुर्तुगाल देशांत फातिमा गांवांत वा वाठारांत ती दिश्टी पडलेली 3 भुरग्यांक, फ्रांसीस, जाशिंत आनी लुसिया. आनी तिचो संदेश आयज पर्यंत आमकां कितलो म्हत्वाचो. शांती. जेन्ना हें मारेकार विश्व युध्द पयलें चलतालें, जेन्ना सगळे वाटेन झगडीं झुजां घेर, तेन्ना ती येता आनी सांगता हें घेर सोंपतलें, संवसाराक शांती येतली. आनी मागता की आमचे आत्मे साल्वार करूंक. हांव नियाळटालो आयज पयल्या मिसाक अनावन्समेंट करतना हांवें एक कमेंट केलो. कमेंट म्हणजे शिकवण दिली आनी ती म्हणल्यार सायबीण मायन आमकां सगल्यांक तेस कर म्हणला. सारकें न्हू? सायबीण मायन केन्नाय म्हणना बायबल रिडींग कराय म्हण. सारकें? खंयचेंय तेगे दिसणी घेयात, तेन म्हणना बायबल रिडींग कर म्हण, पूण तेन म्हणा तेस कराय म्हण. आतां हें म्हूण जायत्यांक कडेन दिसलें, फादर तूं कितें उलयता? देवागे उतर वाचप न्हू. What I am saying, understand clearly, because we are Catholics. Let us have the sense of Catholicism. Today we have forgotten what is Catholicism, and here सगळें आमकां very important दिसता. सायबीण मायन तेस कर म्हणा. That means every day you have to pray the rosary. Indirectly it becomes an obligation. कायद जाता. तेस कराय. आनी दर पाप साहेब जे सा पेद्रूचे सोदरेत बसला ताणें हेंच उगडास केला, तेस करुया. पाप साहेब लियो 13 म्हणटालो, म्हाका 100 जाण मेळ्ळीं सारकीं भोगतीन आनी मोगान तेस कोतलीं, ह्या संवसाराच्या दुस्मानाक म्हज्यान हारोवंक जाता. एक कुटुंब तर तेस कोतलो जाल्यार सैतान हारवतलो. आनी तेस न्हय तो धांवडान, तेस न्हय तो 15 मिनटां जावपा तो 5 सेकंडान सारको तेश कोन्न न्हू. सारकें भोगतीन एक उतर उचारून, एक उतर सवकासायन म्हूण, एक उतराचो अर्थ समजून तो तेस सारको काळजाचे आनी मनाचे भावार्थान तो तेस असलीं तेस कोतलीं कुटुंबां मेळ्ळीं जाल्यार सैतानाक म्हज्यान हारोवंक जाता. प्रितीच्या बाबळीनो, बट बायबल रिडींग बिकम्स ऑप्शनल. केन्नाय चर्च फोर्स कोना बायबल रिडींग कर म्हूण. डॅट मिन्स आम करपा न्हू फादर, आम करपा न्हू, तुका जाय जाल्यार कर. कित्याक हालींच्या दिसांनी कातोलकां मदें हांव एक हें चोयतां, सुय चोयतां, आम बायबल रिडींग वाचताय, तुम वाचनाय, तुम पातकी. कोण सांगता बायबल रिडींग वाचिल म्हूण तूं सारको भाग्यवान जाली आनी कोण वाचनाय ती पातकी? जायती जाण नेणार शिकोवप नासलोलीं. तीं कितें कोतलीं? तिवूय फेरना वयतलीं. चिंताय न्हू, आमचे भशेन वागताय, हाव वी आर बिहेविंग विथ अदर्स बिकॉज ऑफ वी हॅव गॉट दीस आयडिया बायबल रिडींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जायत आनी तितून तुगे शेमाय आसतली, शेपाय आसतलो, माय आसतली, पाय आसतली. ती भाण नोको तेंका ABC म्हणून कोणा ए म्हणून सांगे ए हुंया ती म्हणून तेंका कोणा आबेशी पुर्तुगेज आबेशी कोणा ती येद व्हड बायबल वाचतली. चिंताय म्हणजे ती फेरना तूं. Bible reading is not important. Vaचता commendable. Watch. You can always do extra. Church has said you can always do extra. पण आम कितें आम कायद जायो. कायद जाल्यारय आम कोतलीं.
ना जाणा देखलान कायदे चड आहाय संवसारांत कायदे आमकां लागत आहाय वी क्राय नॉट टू मच ऑफ लिगलिझम टू मच ऑफ रुल्स टू मच ऑफ नॉर्म्स इट इज बिकॉज ऑफ अस कायद ना आम कोणाय वस्तू देखलान कांय तापोवं पडटा कायदो आसल्यार कोताय ताका मोग खूंय हा वस्तूंचो मोग खूंय हा वस्तूंचो सपोज चर्चीन म्हणलें बायबल रिडींग इज ऑब्लिगेशन आम सगलीं बायबल घेवन एक एकलो वाचता आसलेलो आज ऑब्लिगेशन न्हू बायबल कोणशें मालो हांव म्हणा वाचना काय म्हण साद्या लोकांक कडेन मिसअंडरस्टँड जायत पूण हांव तेजेर येतलो वाचाय पूण डोंट बिहेव एस इफ बायबल रिडींग वाचिल्ली म्हण तुका हॉलिडे मेळ्ळी यू आर नॉट एक्सक्यूज्ड अँड डिस्पेन्स फ्रॉम प्रेइंग द रोजरी जाय जाय म्हणलें ना फादर तेच कोनाय बायबल रिडींग वाचताय आवय हें आयकन मुगे कान फिरताय सारके एकल्यांगे थोड्यांगे तकली फिरता मुगे कान फिरोंक लागताय दोनी अरे कोण सांग तुमकां तेच कोणाक म्हणून आं बायबल रिडींग कोराय बायबल रिडींग पूण पयलीं तेस ताका हांव विजिटिंगाक वयता तेस कोताय तुमी जायत जाण बरो पॉजिटीव रिस्पॉन्स वय फादर तेस कोताय टायमींग सांगताय कितकोन कोताय कसो थोड्यांक दिना फादर बायबल रिडींग न्हू थोडी इतली तेसाच्या मोगाची आनी तेसाच्या भावार्थाची आनी भक्तीची इवन कारांक वयता दोन लगूत तेस कोतली व्हेरी गूड एप्रिशिएटेड बट रीड युअर बायबल I'm not saying don't read, but Bible reading cannot replace the rosary. Bible reading cannot replace the rosary. आता रोजरी ऑब्लिगेशन न्हू म्हणटा बोर जालें फादर हेस्टन तुवें आमकां सांगिल्लें तें ऑब्लिगेशन न्हू आमी बेश्टी तकली दोडायतालीं एक दीस एक काजार आसलो खंय आनी काजार जालें बरें व्हड गिरेस्तांगे काजार बरें व्हड गिरेस्तांग गेलें आमी आनी तूं कांय न्हू सगळीं एकठांय गेलें तेंच्या मुखार कांय न्हू व्हड गिरेस्तांग कॅथलीकूच गिरेस्तांगे काजार तो केलो उकोल न्हवर नाय आनी मेन पार्टी तेंगे उकले वाटेन फॅमिली ना आनी न्हवऱ्या वाटेन फॅमिली ना रावताय एनावन्समेंट केलो कोणें MC हा तेणें मातशें तो कोस काडून रावात वचो नाकात कित्याक हें जालें कितें झगडीं जाल काय कितें जावपाक शकत न्हू काजो जावन झगडीं जाल काय हें जालें काय कितें आयलें नाय दिवोर्सा पावल काय काजो जाताच मातशें तो कोस काडून राडा कित्याक लेट जाल्या कित्याक दोनी फॅमिल्यो एक कडेन कित्याक आमगे परंपरे प्रमाण कितें काजो जालें चेवळू भितर वताय न्हू भितर काडूं नाका ओर भितर काडूं नाका साड बी घालूं नाका तूं म्हाका चोयता हांव काजो जालो ना तुम काजो जालें म्हाका चोयता हें सगळें हांवें सांगपा तुमकां ताका हांव घुस्पोतां कितें सांगोचें काय म्हूण सगळीं म्हाका चोयता काजो जाल्ली नाय दिसताय सगळीं आं तें करूं तें कोन्न लेट कित्याक जाता मेन इम्पॉर्टंट पॉयंट कित्याक हीं सगळीं तेस कोतालीं आनी ती 7 काबां जाला आनी ती भायर सोताय काजार सपोज तुमगे काजर दुसऱ्यांगे काजार आहा म्हण ते दीस हॉलिडे न्हू बाबा म्हाजे काजरां वयताय कोणपण तेस कोरया काजरां कित्याक हांव चिंतिता हें एक गोडे लिसांव आमकां आम बेगीन धांवताय जायत पड उकोल न्हवरो नाय लोकून आनी काजारां आतां गोडे आतां लिमिटेशन आमी बेगीन कॉमेस जायना आसलोलीं पूण हीं व्हडलीं गिरेस्तां तेमच्यान एक गोंय न्हू 4 गोंय एक बारा घेवपा जाता इंकूं जाता ते भाशेन तेंको तितू पयसो पूण टेस्ट करूं जाय ती शेमाय आहाय ते सांगताय फादर हुंय वसाय काजरां आहाय ना बाजरां आहाय पूण पयलीं तेस केल बगोर देर आर उमरी हुपप ना नॉट गेटींग आउट ऑफ द थ्रेशहोल्ड विदाउट द रोजरी कितू जाण कोतलीं आयज हो कमेंट माल म्हण हांवें बायबल रिडींग गरजेन न्हू बायबल रिडींग इज नॉट एन ऑब्लिगेशन म्हणून जायत सादी लोकांक मिसअंडरस्टँड जातलें पूण हांव म्हणटा बिलिवरांगे आयडिया आयकता तांकां मिसअंडरस्टँडींग जायना बिलिवरांगे आयडिया तरी रोखड्यो सजमताय कॅथलीक स्वत सोमोंग तेंगे तकली तितू ना म्हणटाय न्हू lay people are not ready. How come you are not ready? What is the use of having faith of 500 years exposition तरी गायला आमचो बाबा सान फ्रांसीस शावेराचो केसो फायदो that means we are not maturing in faith. आमी हेर सगलें सोदता पूण faith maturity आमक नाका. This is my biggest angst, my biggest pity, this is my biggest worry. अरे केदोन म्हणटा मॅच्युअर जातलीं भावार्थ वाटेन एक चेडवा काजार काडून मुखार काडाय आनी एक इमॅच्युअर्ड चेडे हाडाय माय पाय दितलीं इफ काजराक तरी मॅच्युरिटी इम्पॉर्टंटू भावार्थाक कितू इम्पॉर्टंटू आनी देवाचें उतर केन्नाय ना म्हणून जायना देवाचें उतर सदां आसा दोतोन देवाचें उतर कॅटेकिजम इज द वर्ड ऑफ गॉड आवय हें आयकोन आनी शॉक जातलो
कित्याक जायत पाट दिसता दोतोन आमी शिकयता एक देवाचें उतर सायबीण हिंग देवाचें उतर दोतोन शिना सगळीं बराबर बिकॉज पीपल कुड नॉट सॉल्व दॅट बिग वर्ड ऑफ गॉड चर्च मेड द कॅटेकिझम कॅप्सुलां हांव सदां म्हणा सादी कॅप्सुलां पिल्लां कॅप्सूल्स हे दिवळ देवाचें उतर आमकां सजमो आसता देखून चर्चीन ती कॅटेकिझम केली हें कोण मानून घेता तेका लागून बिलीवर सांगताय तें आयकनाका उगडास तोरात ते गिरेस्त आनी लाजारासाच्या वापारीन कितें मेळटा आमचे वयर टावन कोण ना सांगो पूण देवान एक्सेप्शन केलें सायबिणी दाळी सायबिणी हिंगा तिंगा दिसती पोटा आम सांगो पूण आम स्वर्गार तावन येयलो तेगे आयको नाका ही मनशां जी नाचताय बिलीवरां तेंगे आयको सुद्दां कितलो अपमान न्हू देवाकू हांवें मुगे स्वर्गींच्या सायबिणीक तुमकां दाळी तेगे आयक माई जाय जाण इंचाताय मुगे सिंपल पॉयंट सायबीण मागीर कित्याक गोचेची अरे देवाक तरी ती जाय पडी तेगे पुता माय जायच्या तूं आनी हांव विचारूंक कोण कित्याक जाय पडी देवाक सायबीण जाय आसलोली कितें कोण हाडूंक जाता आसलो देवा पुताक पूण सायबिणीक गरज पडी आनी हो एग्जाम्पल दिता एक दीस हांव एक गोचेंत पूर आसलोलो आनी दोग पूर आसलोले आनी पादिगरान एका मनशाक विचून काडलो तो मनीस ते कुरागे मोती मानना आनी आमी जायते पॉयंट गायले लास्टा पादिगरान एक स्टेटमेंट कोण उडयलो काबार पॉयंट कित्याक उजेत बरी वळ जाली उजेत म्हणजे डिस्कशन कित्याक सगळें मातशें कितें इंचाले लोकांक सदां झगडीं जाली म्हण आमगे कोंकणीन उलयता कितें मातशें कोणा इंचालें आवय तुका झगडीं केली रे म्हणटाय सगळ्याकूच झगडीं कॉमन वर्ड झगडीं डिस्कशन म्हणून ना भास ना तो भास बरी 40-5 मिनटां जाली 9 कॉमेस जालो ती ऑफिसां तो सांगता हांवूय मुगे घातां पादिगारूय सांगता घाता एक पादिगरान सांगलें आनी एक पॉयंट पादिगरान एक सेंटेन्साचें काबार दिलें हांव पादिगार न्हू म्हाका तो मनीस जायो तुगे सगळे पॉयंट रायट जायत हांव पादिगार म्हाका तो मनीस जायो मुगे सरमांव हेंवूय म्हूण हांव संपयतां तो देव न्हू तेका सायबीण माय जाय देवाड म्हज्यान आनी तुज्यान म्हणून आतां आमकां नाका म्हणून चिंतात ही बिलिवरांक आयकोन सायबिणी भायर उडनाकाय सायबिणी तरी तुम घरांत भायर उडयली सायबीण माय चोयतली तुमले घरांतली भायर पडटली भेटून एक गायन गाऊया सर्वेश्वरा देवा C32 पान 40 C32 पेज 42 सर्वेश्वरा देवा स्वीकार हे देणे या सोऱ्या उड्याचे ही भेटूका मागना तो शिको हे बेटे गावता सुतूक आमचे Yadnik povidrudra undalo odruca ya sorya udyaco amche dere guru pahautolo visace kurdogot krasamco उबी रावया मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी भयमेत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून घेवन जेजूच्यान आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत आंकवार मरेचे कुशीन घेतलेली आपली कूड आनी रोगत तुका बोंपून आमच्या सोम्यान कुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें तेंच बलिदान आयज भाग्यवंत मारयेक मान दितना आमी तुका भोगतीन समर्पिता आनी जेजूच्या मनच्या सैबाचो आदार आमच्या सोक सैबान निरंतरी मेळूं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वय वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवां खातीर तूं अजापंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाकणटा शेकान शेक प्रथमीचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां सर काळी मनशां तांय कितली अप्रेमीत तुजी दयाळाय तुज्या ल्हानवेक चाकोनीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशीन देवदूतांचो दलबार संतोषान तुका वाकणटा स्वर्गार तांचे वाकणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dovaraco sorrisvor tu. Povit, 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 dovaraco sorrisvor tu. Sorganim sol sarvolea, tu vojvova. Sorganico zarvolea, tu vojvova. Usorgi, 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 tu gazoj son. Sorve svora činavi, je tata kacu. Sorve svora činavi, je tata kacu. Usorgi, 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 tu gazoj son. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी ही सळवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सुबेचो उगडास कर आनी लेआव 14 आमचो पाप साहेब कार्दियाल फिलीप नेरी फेरा आमचो आर्सबिस्म सिमिया आमचो औशलेर बिस्म आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरवां सुदरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत म्हाका मळ पडयोंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयचवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यांसो एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयावांच्या वेळार आमी गायन गावुया. D10 एकाच उंड्यान पान 52 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो Tori kuzkur ami zaleu Jezu chikur ami sogli Jezu mosok ami zade Ekuz bivor soglia gamga Jezu anda able rogo Ega jiva आमकां भरता प्रिती मोगान काळजा जोडटा. एका चुड्यान आमकां वाटो तोरी कुस्कूर आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मसोक आमी Ekuzubis ami bardzo ogałubis Chizun dila ekuzadnia amka gelia ablia Boga soglia vingo Ekazurnia amka vato tori kuskur ami
찬양 제주 지구 아미소기 제주 마석 아미사네 Prattunya सर्वेस परा भाग्यवंतांक वार मारीक जल्मलो तो जेजू क्रिस्त करो देव आनी करो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सत मानता आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं कोऱ्या भावार्थांत आमची काळजां तीर कोर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो घेवन सर्गींचे मोहिमेन तांच्या सांगाता सासनाक संतोश भोगूंक आमकां फाव कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन प्रितीच्या बाबळीनो आयज सकाळी 6:30 वाजतांचेर कारंजाल्यांच्या फिरगोजकारांनी सायबिणीक व्हेल्या तांच्या फिरगोजेंत ती आयज आख्खो दीस तिका बसतली 5 वाजता मीस दोना पावला पेरपेत्सुकूर सायबिणीच्या कपेलांत मीस जातूच पुरसांव आनी पुरसांव जातूच आमी जेन्ना ह्या इगोजेंत पावता लादी नासतली बोगतीन वांटो घेवंक मागता सगल्यांनी तेरसाची कोंतां हाडचीं तीस करुया बरे भशेन जाता तितलो आमी तीस करुया पोतून सांगता सायबीण मागीर तीस मागला एर कांयच मागूं ना एर तुगे हुशेन तूं कितें कोत्ता देवाक दिवंक सोदता दी सायबीण मागीर तीस मागला सद्दां मागात भोगतीन मागात खासगी मागात समुदायीक फिरगोचे बराबर मेळोनूय मागात सो तीस करुया फाल्यां 14 आनी परवां 15 मायाची आमचे नमशेंत ओत्मीक तयारेचे दीस हे कित्याक जुनाच्या म्हयन्यान तांचें कपेल बांदून इनॉग्रेट केल्यार उक्तावणी जाल्यार 25 वर्सां तांकां बुतली ह्या पासत ही 2 दिसांची दर एक म्हयन्या मार्च एप्रील माय आमी तयारी कोत्ता घडटा जाल्यार वांटो घेवंक आमी मागता सर्वेस पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार विसाच्या शेवटाचे गायन गावुया T26 मारिया माय मोजी पान 215 T26 पेज 15 Maria, my